आयज आमकां SDM कपिल यांनी मुद्दम SCPO ऑफिसान मिटिंगेक आपयल्लें मर्चंट असोसिएशन तशेंच बाकीचे स्टेक होल्डर्स तितून टॅक्सीचे रिप्रेझेंटेटीव असले, पायलटांचे रिप्रेझेंटेटीव, बाकी अन्य सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन जालें. हितून एक तेंच्यांनी कॉज आसलो ह्या मिटिंगेचो, तो जी ऑर्डर आयल्या गव्हर्मेंटाची लॉकडाऊनच्या संदर्भात आनी कितें कितें दुकानां खंयची दुकानां उगडी दवरूंक शकता, खंयची दुकानां बंद दवरची पडटली, हेजेर आमकां सगळें एक्सप्लेन केलें. पण चडशे जाणांचे सगळ्यांचें म्हणणें आसलें की लॉकडावनाचो अर्थ आसा तो अर्थ डिफ्लेट जाला आनी डिफ्लेट जावन हितून सगळेच जर चालू आसतलें जाल्यार चेन ब्रेक कशी जातली. सो हेजेर आमकां SDMान कितें म्हणलें की जे कोण वॉलंटरिली कोण जर बंद करता जाल्यार ते आनी सपोर्टूच करतले टू कंट्रोल दीस थिंग. त्यामुळे मर्चंट असोसिएशनाच्या बाबतींत बसून म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाची आमची कमिटी जे कोण हांगा आयल्यात तेंच्यांनी बसून होच विशय दवरला सगळ्यांच्या समोर, आनी आमी ग्रुपाचेरूय बी मेसेज फ्लॅश करतले आमच्या की जाता तितले हे 3 दीस जेन्ना आमी लॉकडावनाचे उलयलेले काल पर्यंत, आनी तरी तितून एक आमकां सुविधा दिल्या सरकारान जाय जाल्यार चालू कर म्हणून अमके प्रिकॉशन्स घेवन. पण आमकां दिसता की आमचे सगळे मर्चंट भावांनी 3 दिसां खातीर एक तात्वीक जर आमी लॉकडावन खऱ्या अर्थान फॉलो केलो आनी चेन ब्रेक करपा खातीर जर लोक हरशीं पसून येवचेच ना. लॉकडावनाची सगळ्यांक एडवर्टायज जाल्लेली आसा, शुक्रार शेनवार आयतार कोण येवचे ना बाजारान, आयतार म्हण सुटीत आसा. त्यामुळे आमी 2 दीस जर ह्या कॉजाक जर वांगडा रावात जाल्यार कोणाक कांय त्रास जावचो ना अशें आमचे सगळ्यांचें म्हणणें आसा आनी खूब जाणांनी मेसेजी घातल्या आमकां. पण तरी सुद्दां हितून जे कोण तरी उगडूंक शकतले जे एसेन्शियल कमोडिटीजचे इंट्रस्टान उगडे दवरतात. आयज मिटींग घेतली आमी मार्केट असोसिएशनाक, बाकीची असोसिएशन आसा म्हापशेची, तेंची मिटींग घेतली, टॅक्सीवाल्याची आनी आमचे पायलट जे आसा तेंची मिटींग घेतली. जस्ट टू एक्सप्लेन दॅम दी प्रोविजन्स ऑफ दीस 144 ऑर्डर which has come into force. The PI was also present here. I took efforts to make them understand what is this order. This order was purposely explained in the English premises because they are the law enforcement agencies and they have to enforce the law. आणि तांच्यामध्ये कांयच मुखार कन्फ्रंटेशन जावचें न्ही म्हणून ही ऑर्डर हो आमी एक्सरसायज घेतलो. वेरी दी स्टेक होल्डर्स वर एक्सप्लेन, आमी तांकां एक्सप्लेन केलां हाव इम्पॉर्टंट डिसिजन ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग आमी मेंटेन करपाक जाय. देर शूड बी पब्लीक अवेरनेस ऑल्सो बिकॉज दे आर दी पीपल ऑन दी ग्रावंड इंटरेक्टींग वीथ पब्लीक. एज ऑफ नाव अंडर 144 विकली मार्केट्स आर नॉट अलाउड. सो फाल्यां म्हापशा विकली मार्केट म्हणटा तें आसचें ना. नॉर्मल दुकानां चालू उरत पण विकली मार्केट फाल्यां म्हापशा आसचें ना. आमचे हेजे म्युन्सिपालिटीचो ME वॉज प्रेझंट एंड वी हॅव इशूड इन्स्ट्रक्शन्स. द पुलिसाची टीम आनी आमचे विकली हेजे आमचे म्युन्सिपालिटीची टीम आनी पुलिसाची टीम will combinedly monitor the area and they will take action and book them for any violations. Okay.